अरे यार यार बरे काउंटराच्या कुशीक उजो पेटला बेग्यान यार रे बेग्यान यार फायर ब्रिगेड हवयला बेग्यान यार फिलिप बिने लागी आले उदी काढा रे फिलिप अरे कोको बिचार बोटिंग उजो ना ना बोटींचे न्हू हे आमची शॉपां घालता न्हू ते हय ज्वेलरी कपडे व्हंकलां तशें सगळें फावट घातलेलो आमी उजो पालयल्लो तो आतां सारकें डॅमेज पयलीं घातलेलो तो सादारण सो केन्ना घातलेलो केन्ना कोड तो ह्याच दिसांनी भर हय पूण आतां कितें 4-5 बोटी सद्या उरल्यो आनी खूब बोटी आतां आमकां सद्या भंय पडलेलो आहा कित्याक आनी फुडें कितें डॅमेज करून पूण हे खेपो आमी सोडचे ना कित्याक आतां फाल्यां आमी फूल आख्या ओनराक सगळ्यांक मिटींग कॉल आउट करतले आनी कितें तरी डिसिजन घेतले कितें दुस्मान गिरीन करता कोण तो काय कशें दुस्मान आमी सांगल्या प्रमाणे आतां सांगूंक आतां ते कितें कुमलीदाद जागो न्हू तो आपली कुमलीदाद जागो हडप करूंक सोदता एक्चुली तेजें कांयच ना हांगा जागो कुमलीदाद कितें आहा जाल्यार कुमलीदादीन आमकां सांगूंक जाय पूण कुमलीदाद आमकां हेल्प करता तुमच्या बाबा पार्किंग करा हांगा आमच्या बोटी दवरा ते वयल्यान ते आमकां फूल हेल्प करता तेंचे कांयच प्रॉब्लेम ना जागो कुमलीदाद तो कित्याक आमकां त्रास करता कांयच समजना एग्जॅक्ट केन्ना घडलें इन्सिडंट केन्ना घडलो भरपाई म्हणजे आमचा आता इन्शुरन्स आसता बोटीचो आमी सगळ्यो सर्टिफिकेटी आसता इन्शुरन्स आसता मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्टाची सर्टिफिकेट आसता मागीर टुरिजमाची सर्टिफिकेट आसता आतां इन्शुरन्स क्लेम करून आमकां कितें मेळो जाल्यार बरो आहा आतां कितें जाल्यार सरकाराचो आदार पंचायतीचो आदार आनी ज्यो बोटी आमच्यो जवळ आहा तिका कितें हेल्प मेळचो म्हणून आमी मागता सरकाराक आमचो आमदारूय बरो सद्या सरकारूय बरो पूण तेंच्यांनी मातसो हेल्प केल्या पुरो आमकां बोटकारांक ह्या कारणाक लागून तुमकां दिसता की एक टायम रिवेंज घेवपाचो प्रयत्न दिसता आमकां तरी सगळ्या ओनरांक दिसता कित्याक फर्स्ट टायम न्हू फाटीं आमकां आमच्या एसोसिएशनाक प्रेजिडेंटाक येवन सुद्दां तेणी मारलेलो तेणी मारहाण केल्ली आनी आमी एसोसिएशनान तेजेर कंप्लेंट केल्ली ताका 5 दीस भितर उडोवन तेकाय धरलेलो पुलिशेन आसलो तो 5 दीस पुलिशेन आसलो तुमच्यो कितक्यो बोटी आसा हितून कोणाच्यो तुमच्यो आतां कितक्यो आमच्यो टोटल हांगा 200 वयर बोटी आहा हांगा आतां जोळ्या कितक्यो तुमच्यो अजून कळोंक ना 5 तरी म्हणजे आमकां फुडें वचोंक मेळना हेचे फायर ब्रिगेड येयला न्हू म्हणजे सगळ्यांच्यो बोटी हांगासर आसा डॉल्फिनाच्यो आनी फिशरमॅनाच्यो एकाच जाग्यार हय लागीं ते कुशीक आहा न्हू आतां उजो पेटला न्हू तेज्या कुशीक फिशरमॅनाचे कित्याक ते पावसान व्हडली वसड जाता न्हू हांव वयर काडच्यो परत्यो लोटच्यो पडटा सारक्यो कित्याक सकयल धरले आतां हे दिसान आतां मे म्हयन्यान आमच्या वादाचे धरून चक करून सायकलोन येयले जाल्यार मागीर त्यो बोटी मरे बोटीक पडोंक वयर पडटा तेका लागून आमकां सेफ्टीक लागून त्यो दवरच्यो पडटा थोड्यो हय जाल्यार सारक्यो डॅमेज जाता म्हणजे चड हे म्हणजे आमी उपकार आमकां फायर ब्रिगेडीच्या म्हाका दिसता 15-20 मिनटांनी कॉल केल्या उपरांत ते झूप केला आनी तेंच्यांनी पळय काम केलां न्हू नंबर 1 खरेंच तांकां वालोर
सारखे धांवून सारखे उज्या कडेन रावन कुशीक तेंच्यांनी उदीक मारलें. हितून मेन कोण कल्प्रीट आसा तुमी आयडेंटिफाय केला ताका कितें म्हणटाले कोणी जळयला पळय ताका आयडेंटिफाय केला काय म्हणटा. आतां पळय आमी झूक करून डायरेक्ट तेजें नांव घेवंक शकना. आमी आतां डावट आमकां कित्याक आमचे कडेन डायरेक्ट काय प्रूफ ना म्हणजे तो येवन तेणें उदीक पेट्रोल होते लावंक जाय आमी सांगूंक काय शकना न्हू. पूण आमकां एक डावट हे फर्स्ट टायम थर्ड टायम. सादारण ह्या बोटीन कितके लुकसाण जाला दिसता. एक बोटीक एक 5-6 लाख जाता 4-5 लाख जाता तितून आसतना धाकटी सगळे बोटी. ऍक्टिव्ह हय चालू बोटी आमच्यो चालू बोटी हांगा अडेचशी बोटी काय जायना न्हू कित्याक आमकां थोड्यो बोटी सायडीक काडून वयर काडच्यो पडटा कित्याक जाल्यार डॅमेज जाता न्हू फाटले नंबर आमी आमचे कितें ते 8 म्हयने चलता एक एकदां रिपेरींग करपाक आनी करपाक ते मातशें वयर काडून आमी मागीर रिपेरींग करता सकयल देंवयता अशें आमी हें करता. ते आमचे एक एसोसिएशन आमकां एक हें दिता ते आमकां की बाबा जाय जाल्यार तुमचें रिपेरींग करा आनी मागीर सकयल देंवया मागीर तुमचें कितें कशें की आमचें ट्यू सिस्टम कितें चलता तेजेर आमी हें करता. ओके सो उजो घातलो कोणी हांव म्हणटा कोणी उजो घातलो एक जाणें 7:30 कोणी उजो घातलो. आमी पावणे 8 आमकां इन्फॉर्मेशन दिवसून आमी अतीत रेस्टॉरंटात बसलेले गेम पळयताले. धांवून येयले आमी धांवून येयना फुडें अर्दी खंय बोट उलपाल्ली ती म्हणजे पालोवपाचे हितून नासली बेश्टे आमी 10 जाण सुद्दां आसले. आमी ट्राय केली खूब पालावन आली आनी ते बाटल्यो बीन आतां फुट्टा म्हणून मागीर आमी थांबले. आमी ना फुडें ते पळय कोणी घातला न्हू ते हांगर पेट्रोल घातला थंय पेट्रोल घातला थंय पेट्रोल घातला. कितकी बोटी 7-8 बोटी सगळ्यो गेलो. हय सगळ्यो म्हणजे A to Z कवर जाले. फायबर न्हू ते फायबर ते रोखडे तूं उलपोवन गेले. साधारण एके बोटीची किंमत कितली. अरावंड 5 लाख ते जाता 5 लाख जाता. 7-5 ते हय 35. ते आमी काम बीन करूंक जाय नाल्यार वयर काडटा आमी काम करपाक लागून तेका लागून ते आतां पळय हांव कितें म्हणटा आतां उजो घालप पोटाचेर उजो घालप न्हू तेका ह्या पयलीं आमच्यो त्यो बोटी आसल्यो न्हू तेन्नाय उजो घातलेलो तेन्ना उजो पळय उजो घालून तेणी तो घुसो आसता न्हू घुसो तो हो घुसो बोटीं कडेन पावयल्लो आनी तेजेर डिझल वतलेले म्हणजे तेजे वरसून चलो उजो पेटना आनी थंय तर उजो पेटलो नाल्यार 100 बोटी आमचे थंय. हो कोण तो गांवचो आतां गांवचोच आसतलो कोण न्हू आमचो कोण दुश्मन आसतलो कोण कितें म्हणून सांगू. तुमचें नांव कितें भाई. म्हजें नांव प्रसाद दाबोलकर आनी हे म्हाजे हे नेमकें कितें जालां. हे आमचे आतां आमी ते शॉप घालता न्हू ते रातचे काडटा आनी हांगा हितून घालता मागीर सकाळचे आमी काडटा. आतां म्हाका 2-3 लाखाक सगळे कॅपां ज्वेलरी ग्लासीस सगळे आसले तितून हितून कितके लागता अरावंड 2-1 लाखाचे आसले सामान. आतां आनी आयजूच हाडलेले आमचे आतां सीजन न्हू आमचो आयजूच म्हणजे लास्ट नायट हाडलेले. हय स्टोर रूम आमचो स्टोर रूम लॉक करता हे करून. म्हणजे संजय मनोहर कालंगुटकर कोकोबी बोट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हांव. आतां इन्सिडंट जाल्लो आसा पळय नेमको कितें जाल्लो आसा. म्हाका न्हू पावणे 8 सुमार म्हाका कॉल येयलो आमच्या मेंबराचो एसोसिएशन मेंबराचो कॉल येयलो कोकोबीच्या कावंटरा कडेन उजो लागला आनी हांव ताबडतोब हांगा येयलो आनी हांवें मेसेज येयल्ली आमच्या ग्रुपाचेर हांगा उजो पेट्टा म्हणून. तशेंच हांगा सगळे आमचे ओनर सगळे धांवून येयले. हांवें फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. फायर ब्रिगेडूय हांगा येयली रोखडी जाता 2 येयले फायर ब्रिगेडी 2 येयले हांगा. आनी टोटल बोटी कितके आहल्यो. 5 बोटी आमचे सगल्यो जळोन कवर जाल्ले आनी 2 बोटी मातशे डॅमेज जाल्ले. कितें कोणें मुद्दम लायला बीन हांवें कितें. चड करून आमकां डावट होता कोणी लायला म्हणून. तुमची मागणी कितें आसा आतां. आमची मागणी की आनी कोणी पळय लायला न्हू पुलिसांनी सामके सगळे कॅमेरा चॅक करचे. आमी ते कोणाच्या नांवान पळय कंप्लेंट दिता सगळे चॅक करचे कॅमेरा आनी तेजे हें करचें म्हणटा कहो कितें उजो लागलो तो मातशें इन्क्वायरी करची म्हणटा तेजे कडल्यान. ओके नांव कितें तुमचें. म्हाजें नांव संजय कालंगुटकर. सो नांव सांग स्टार्ट कर. माझं नाव सब ऑफिसर सनी फायदे. आमकां 8:03 कॉल येयले कंट्रोलासून सेईंग दॅट की बोट कॉट फायर म्हणून. सो इमिजिएटली गाडी टर्न आउट केली आमी. विदीन 10 मिनट्स आमी हांगा पावलेले आसा. पावतात आमी अशें पयलें की फायर चड व्हडलो आसा आमी डायरेक्ट दुसरी आमची परवरची गाडी टर्न आउट करपाक लायली आमकां रिइन्फोर्समेंटाक. आनी पळयत जाल्यार हांगा 5 बोटी आसलेल्यो तेंच्यांनी त्यो वयर काडलेल्यो कामा खातीर. थोडी स्पोर्ट्स बोटी आसलेल्यो आनी थोडे फिशरमॅनाची बोटी आसलेल्यो. टोटल 5 बोटी आसलेल्यो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट म्हणटा की कोण तरी आसलो आनी डायरेक्ट पयलो की बाबा डायरेक्ट स्पार्क कसो डायरेक्ट ब्लास्ट टायप जालो म्हणपाक लागलो तो असो तेंचो स्टेटमेंट करता तो. सो आमी आमचो होज सोडले विथ द फोम फायर फायटींग केली आमी. तरी फायर आतां सद्या कंट्रोलान हाडलेलो आसा आमी. सो आतां आमी प्रेसिडेंटाक सांगलेलें आसा की आमकां JCB जाय बिकॉज जो सगळो फायर आसा तो पोनाक आसा
विदावट आमी फायर हूक आमचे कितें आसा विथ क्रो बार आमी फूल एफर्ट्स केल्ले आसा तरी आमकां ते करूंक जायले ना मॅन पावर आमकां आनीक मॅन पावर जाय आमकां JCB जाय आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा आनी तो JCB हाडटलो आनी मागीर आमी रावतले तो परत सो जेन्ना JCB येतली तेन्ना तो बोट परतितलो आनी आमी फायर फायटींग करतले सद्या पर्यंत फायर कंट्रोलान येयलो आनी फायर अंडर कंट्रोल जातलो फायरला खातीर काय ना हे खंय हेड जाय आतां हो कोको बीच नेहरू अंदाज आसा तेतून घातपात आसा जे एज पर द लोकल्स म्हणटा तेंचे कितें पयलींचे कितें आसा ते आयकले सांगता ते सो कोणें घातला अशें म्हणटा ते सो आमचे तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आमी तुमकां कळयता रोखडेच की बाबा तो कसो भेटलो कितके बोट आसा ह्यो टोटल 5 बोटी आसल्यो 5 बोटी